नमस्कार. आज आम्ही आसात ते ओपा वाठारान आणि हांगासर जे वॉटर जे रॉ वॉटर हांगसरल्यान ओपाच्यान पंप जाता आणि ते ट्रिटमेंट जावपाक जे हांगासर जे टाकयेन वयता त्या टाकयेन वचपाचे पायप जे 55 MLD आहा तेका खंय तरी लिकेज तेंच्यांनी नोटीस केली आणि त्यामुळे ह्या लिकेजीचे काम पावसान खंय तरी करी जाल्यार चड त्रास पडटले म्हणून तेंच्यांनी आतां तें काम हातीन घेतलेलें आसा. कारण ते लिकेज बरेच उदक वेस्ट वयतालें अशें म्हणून आयकूंक येयलां आणि तें काम तेंच्यांनी आयज घेतलेलें आसा हातीन. आणि हे मेजर पायपलायन जी आहा जी रॉ वॉटर ओडटा आनी वयर टाकयेन जें उदक वयता तितूंतल्यान फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी, प्रियोळ, मागीर तिसवाडी, ओल्ड गोवा, मडकय अशे मेजर भागांनी उदक जें आहा तें रिस्ट्रिक्टेड आसतलें. तेन्ना लोकांनी हें काम जें आहा तें आतां तेंच्यांनी घेतलेलें आसा ऑलरेडी करपाक, पण तें नायट मारून सुद्दां तें काम करतले. सो कितल्या पर्यंत काम जातलें कित्याक परत उदक ओडून तें परत तांकां टेस्ट करचें पडटलें लिकेज सारकी जाला काय ना तें. सो हें सगळें करपाक टायम वयतलो. सो लोकांनी उदकाक लागून खंय तरी उदक येता जाल्यार भरून दवरचें. कारण आयज फाल्यां उदकाक लागून मातशें ह्या ज्या भागांनी म्हणल्यार आमी फोंडा, मडकय, प्रियोळ, ओल्ड गोवा, तिसवाडी, उसगांव, धारमनडे हांगासर उदकाची खुबशी शॉर्टेज जावपाक शकता. हे आतां पायप जे आहा ते सद्या दुरुस्ती कामाक कितें एक्चुली प्रॉब्लम आयिल्लो तुमकां हांगासर? प्रॉब्लेम म्हणजे तेजे लिकेज पायप मातशें सकयल देंवल्ल्या कारणान ताका लिकेज चालू जाल्ली. सो पावसान मागीर मातसो प्रॉब्लेम जातलो. सो आमी काम ते आतांच बिफोर मन्सून करपाक थारायलें. सो आयज काम ते करपाक चालू केलें. सो ही खंय वयताली पायपलायन ही? हे रॉ वॉटर आमी पंप करता सकयल्यान प्लांटा वयल्यान वयर आमचो कुर्टी प्लांट आसा न्ही, 55 MLD 750 mm लायन ती MS. सो आतां केन्ना पर्यंत काम जातलें? आमी ट्राय करता काम आयज रातचे पर्यंत कंप्लीट करपाक. कित्याक की तितलो टेंटेटीव कळना कितलो टायम लागतलो. कित्याक परत आमकां टेस्ट करची पडटली ती लिकेज परत जाली जाल्यार तितलो टायम मातसो वयर सगळं जावपाक शकता. आमी ट्राय करता बाय नायट आमी करता. सो रिस्ट्रिक्टेड वॉटर खंयचे प्लेसीस आसतले चड करून? रिस्ट्रिक्टेड वॉटर सद्या फोंडा सिटी मातशी प्रॉब्लेम जातली. तीच लायन फुडें वता. सो आमची मार्सेल सायड ती कुंभारजुवा, ओल्ड गोवा आनी सम पार्ट ऑफ मडकय कुंडय ती एफेक्ट जातली. तिसवाडी बीन हेजो हे जातलो? तिसवाडी पार्ट ऑफ तिसवाडी बट कंप्लीट टँकिंग तितको लागना. सो कितली हे डायमिटर जे हे 750 mm MS लायन. ओके. रॉ वॉटर न्ही, रॉ वॉटर रॉ वॉटर टू डायरेक्ट तूं वयर टँकान येताली ती ना ट्रिटमेंट जावपाक. ओके ओके. सो ऑलरेडी आमी म्हणटा उदक खंय तरी कमी आहा म्हणटा पळय ओपा. सो तेजो कितें इफेक्ट जातलो काय म्हणटा? काय उदक वील बी नॉर्मल आफ्टर रिपेरींग ऑफ दीस पायपलायन म्हणटा? तर सध्या तरी पावस ऑलमोस्ट मॉन्सून ऑन सेटाचेर पावल्लो आसा. सो मोस्टली उदकाचो तितलो प्रॉब्लेम जावपाक जायना. कित्याक आमी म्हणटा की उदक खंय तरी देंवता म्हणटा, पातळी देंवता, ओपा देंवल्ली अशें म्हणटा, पण ना तशें काय ना. तसो काय प्रॉब्लेम ना. ओके. तुमचें नांव? अमन नायक. तूं? मयूर प्रभू. ओपा खंडेबरच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.